हांव डॉक्टर जाल्यार एक दीस शाळेन म्हाका म्हज्या शिकोवप्यान म्हाका विचारलें, तूं शिकून फुडें कोण जातलो? हांव चिंतूंक लागलों. हांव डॉक्टर जालो जाल्यार म्हज्यान चडांत चड लोकांक आदार दिवंक जातलो आनी तांची दूख पयस करूंक संद मेळटली. गांवांनी जायतो लोक गरीब आसता, तांकां शिकप नासता. हांव डॉक्टर जालो जाल्यार तांकां समजून उणे पयशे घेतलो आनी तांकां थोड्याच पयशां भितर वखदां हाडून दितलो. शाळेन वचून शाळेच्या सगळ्या भुरग्यांक फुकट वैजकी तपासणी करतलो. वर्साक एक फावटी लोकां पासत एक ल्हान हॉस्पिटल उगडटलो आनी तांची दुयेंसां सारकी पारख करतलो. पावसाच्या दिसांनी गांवांत नितळसाण कशी सांबाळपाची आनी पिडा रोग पयस दवरपाचो हो तांकां शिकयतलो. शारिरीक तांचे समाजीक भलायकी राखचे नदरेन हांव वावुरतलों.